पेडण्यान फाकलो खोशयेचो उजवाड। खाजनगुणो बांदार थळाव्यांनी मेळून दीपोत्सव मनयलो। पेडणेचे चोनसाय पार्शे वाठारांत खाजनगुणो बांदार दीपोत्सव मनयलो। अंदू भुरग्यांक लागून विविध कार्यावळी दवरल्यात। कार्यावळींत नाच खाणांचो आस्पाव आसलो। पळयात काय खीण। जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्नाच्यान चिंततालो हांव ह्या बानाचेर खाजनगुंडो बानाचेर कितें म्हणून करपाचें। खुबशे विचार येयले, पूण म्हाका दिसता दीपोत्सवाक इतको सुंदर इतको कार्यक्रम आनी खंयचोच आसूंक शकना म्हणून शॉर्ट टायमार म्हणटात तशें आमची टीम सुद्दां इतली स्पिडीन काम केलां तेंच्यांनी। खुबशे कमी कितें कितें पडलां तें आयज आमकां कळोन येयलां, कित्याक फुडल्या वर्सा हेच्याहून बरो जातलो, हेच्याहून सुंदर जातलो। कित्याक जे जे थोडे गोष्टी कमी पडल्यात ते फुडल्या वर्सा कंप्लीट आनी सक्सेसफुलूय जातले। आनी कितें तरी आमचे विचार आहा तकलेन सरकारा कडल्यान हांगा आनी एक कितें तरी टुरिजम स्पॉटा खातीर कितें तरी हाडपाचें। सो जर एप्रुवल आनी परमिशन गावलें जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा दिवाळेच्या पयलीं ते सक्सेसफुल जातले। आयज ह्या दिवाळीच्या ज्या दीपोत्सवाक हांगासर उपस्थित रावन जे तेंच्यांनी आयज प्रत्येकाक ह्या दिवाळीचो आनंद कसो घेवप, दीप प्रज्वलित करून त्याच्या पुढे कसे कार्य व्हरप हे त्यांच्यानी दाखयल्लें आसा। आणि हे दाखयता आसतना त्यांच्यानी प्रत्येक ह्या व्यासपीठार सुद्धा आमचे जे कलाकार आसात ज्यांच्यानी कोणी प्रत्येक जणांन आपापल्या तरेन आपली कला हांगा सादर केल्ली आसा। कोणी हांगासर आर्ट दाखयल्ली आसा, कोणी खाद्यपदार्थ केल्ले आसा, कोणी रांगोळी घातलेली आसा। तांकां ज्या पद्धतीन त्यांच्यानी व्यासपीठ तयार करून दिला, खरें त्यांचे मनापासून अभिनंदन की त्यांच्यानी असे भरघोस कार्यक्रम त्यांच्या कडल्यान घडत असता। पण हे एक असे कार्यक्रम अशा म्हणजे निसर्गमय स्थळी जे घडलेले आसा, जे जर पळोवंक गेलो जाल्यार आयज दोनूय वाटेन नदीचे उदक आसा आणि त्याच्यामध्ये आम्ही हांगासर आयज उपस्थित हो प्रोग्राम करता आसा। खरेंच ही जागा निवडपाकय सुद्धा त्यांचे ज्या मनान त्यांचे विजन जे आसा ते खरेंच अभिनंदनाक पात्र आसा। हांव त्यांच्या ह्या वाटचालीत आणि त्यांच्या यांनी असेच प्रोग्राम हांगा फुडें करचे। आयज त्यांच्यानी भुरग्यां खातीरचे प्रोग्राम केले, आता आणखी एक वयलो गट घेवचो त्यांच्यानी, त्यांच्या खातीर कितें करचें, सिनियर सिटीजनांक कितें दवरचें आणि असेच प्रोग्राम करून सगळ्या लोकांक एखाद्या हाडून त्यांच्यानी अशीच वाटचाल आपली फुडें व्हरची। त्यांच्या ह्या कार्याक हांव सगळ्यांच्या वतीन हांव शुभेच्छा दिता। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी।